आजकाल शेती करप, कष्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम. पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात पारंपारीक पद्धतीने शेती करपाचे काम शेतकरी करताले. तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले. पूण आयज आधुनिक पद्धतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकरवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो. त्या पावर टिलरांत वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि तेका जखमी तातून जालो. त्या उपरांत ताका मरण आयले. ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली. लोकांनी धाव घेवन तेका तातडीन तुयी हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली.